दिवचलच्या बस स्टँडा म्हऱ्यांतली गर्दी वाडपाक लागल्या। सध्या कामा निमतान हो स्टँड बंद आसा। सकाळ फुडें लोक कामाक वचपाक स्टँडा मुखार उबे रावतात। ताका लागून येरादारेक आडमेळी निर्माण जातात। बेशिस्त गर्देक लागून अपघातांची शक्यताय आसा। पालिका आनी येरादारी पुलिसांनी तोडगो काडचो पडटलो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या बस स्टँडा कडेन उबे आसा, बिचोलचो बस स्टँड। आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळयता गर्दी जी आसा ती सगळी लेबर जे आसा ते सकाळी फुडें 8 ते 9:30-10 वरां पर्यंत हांगा उबे आसतात। आणि आतांच आमी उलयले एका लेबरा वांगडा, सादारण ते 500 ते 600 लेबर हांगा सकाळी येवन उबे रावतात। तांकां व्हरपाक गाडयो येता आणि बस स्टँड नसल्या कारणान हांगा खूब येरादारी जाता। रिक्षा स्टँडूय आसा फुड्यान, त्यांच्या मदीं ते उबे रावतात आणि हेवटेन तेवटेन धांवतात, कोणाचोच तेंचेर कंट्रोल ना। म्हणून अशें दिसता की बस स्टँडा कडेन जी येरादारी जाता ताका मोठ्या प्रमाणात अडथळो जाता। एक भिरांकूळ अपघात हांगा घडपाक शकता। जे लेबर आसात तेंचेर कारवाय जाता, पण तेंचेर कंटिन्युअसली अशी कारवाय जायना। पण त्याच वेळार ते आपलो जागो बदलतात, पूण परत ते हांगा येवन रावतात। ताका लागून खुबसो जो प्रॉब्लम जाता, म्हणजे हेका जाता ट्रॅफिकाक, हांगा एक अपघातूय घडपाक शकता। त्या खातीर पालिकेन तशेंच ट्रॅफीक पुलिसांनी तांचेर कारवाय करपाक जाय। तांकां एक बऱ्यापैकी जागो दिवपाक जाय रावपाक। तातून जो मेन रस्तो आसा ताचेर जो अडथळो जाता तो कमी जातलो। ते खूपदा तांकां काडटा, पूण परत ते लोक येतूच आसता आणि परत हो रिपीट जायत आसता। म्हणजे एक म्हण आसा, ये रे म्हाज्या मागल्या, अशी गोश्टी घडटा। हांव परत मागता पोलिसांक की परत तांच्यांनी मातशे ते सारकें करपाचें। आनी एक जर अर्द वराक सुद्दां जर तुमी तांच्यांनी जर त्या वेळाचेर जर ट्रॅफीक सेल नाल्यार अथवा पेट्रोलिंग करता तांकां जर सांगलें मातशें, जाल्यार ते कामगार वता। ते पोटा खातीरूच बाबडे आयिल्ले आसा आनी तांकां पोटा खातीर जेन्ना आसा तेन्ना आमी तांकां चड त्रास करूंक शकना। पूण तांकां खंय तरी शिफ्ट करूंक जाय। थंय जर रोड जर क्लीन केलो जाल्यार ट्रॅफिकूय बरी जातली। आनी आयज कदंबा बस स्टँड चालू आसा बांदप, थंय जागो ना म्हणून भायर बसी थारता, तांकां टर्न सुद्दां घेवंक मेळना। आनी ताज्या खातीर जे खंय तरी नोकरेक वचपी आसता ते अडकून उरता केदी वेळ। पण हे सगळ्याचे लक्षांत घेवन हाजेर पुलीस डिपार्टमेंटान तशेंच नगरपालिकेनूय हाजेर लक्ष घालचें। कुंदन पळारी हांचे कडेन डिस्कस करून आमी समोरची डॅम्पो बिल्डींग जी आसल्यो त्यो डिमोलिशन जागा आसा ती जागा क्लीन करून दवरलेली आसा। थंय 4 व्हिलर जर पार्किंग केलें आनी हांगा जर 2 व्हिलर जर पार्किंग केल्यो, चवथीच्या बाजाराक लोकांक सुरळीत फिरूंक मेळटलें आनी सगळें कितें वेवस्थीत जातलें। डेली सकाळचे बस स्टँडा कडेन येतात न्हू, ते कित्याक लागून म्हणून? आमकां काम ना म्हणून, काम गावतलें म्हणून येता। कोणी सांगतलो ना जाल्यार काम ना न्हू, घरा कडेन बसचें पडटा म्हणून येता। पण तुमकां डेली मजुरी मेळटा? डेली मेळना, आठवड्याक 2 दीस 3 दीस गावता। पण साधारण तुम्ही सकाळी बस स्टँडा कडेन कितल्यांक सुमार येतात? 8 सुमार पावता आमी हांगा। कितलो वेळ वाट पळयतात? 9:30 मेरेन वाट पळयता आमी, मागीर घरा कडेन वयता। कितके आसा रे काम हे लेबर? साधारण लोक हे कितले आसतले सगळे? आसतले 4-5 हजार लोक आसतले। नाही ना, हांगा मजुरीक लागून जे येतात हांगासर मजुरी सोदपाक, ते साधारण लेबर लोक कितले आसतले? लेबर आसा तुका सांगता न्हू, 500-600? हय। आणि दुसरें म्हणजे म्हाका तुमची आतां मजुरी कितली आहा रे? आतां 750। नांव कितें म्हटलें? हनुमंत। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।